करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे जायात नमस्कार जायत जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटेकाराचो तुमकां येवकार आयचो आमचो पयलो विशय मिनाचें खंय पावलां हुनहुनीत खबरो पळयात ह्या व्हिडिओ सुप्रीम कोर्ट शुक्राराक गोंयची मायनिंग केसीची सुनावणी घेवंक शकता गोंय सरकार ह्याच दिसा प्रतिज्ञापत्र दाखल करतलो अशें दिशिल्लें पूण प्रतिज्ञापत्र तयार नाशिल्ल्यान सरकार तें सुप्रीम कोर्टांत सुपूर्द करचो ना गोंयांतल्या मायनिंगाचेर सारकें नियंत्रण हाडटले आनी नजर दवरतले अशी खात्री कोर्टाक दिवपी प्रतिज्ञापत्र सरकार घालतलो अशें सुत्रां सांगतात एडवोकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी म्हणटा एफिडेवीट तयार नाशिल्ल्यान सरकार एफिडेवीट फायल करचो ना सीईसी सुप्रीम कोर्टाक केन्ना रिपोर्ट दितली हाचेरय प्रस्न उपरासला राज्य सरकारान दिल्ले म्हायतीचेर सीईसी समाधानी ना अशें सुत्रां सांगतात सीईसीन आपलो अहवाल सुप्रीम कोर्टाक दिलो तरी गोंयच्या मायनिंगाचेर शुक्रारा सुनावणी जावची ना म्हाका सांगात फाल्यां समजा मायनिंग बेल्टा भितर जनमत कौल घेतलो कितले लोक तुमच्या मायनिंगा वचून रावतले हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता की आतां जे पळय एक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो पळय आसा न्ही ते मायनिंग जायच म्हणून हांव सांगता तुमकां 75% लोक रावतले गोंयांतल्यो कायदेशीर खणी चालू करच्यो अशी मागणी करपी एक निवेदन गोंयांतल्या सुमार 30 ग्रामपंचायतींनी सुप्रीम कोर्टाक भेटयल्लें मात्र सुप्रीम कोर्टान ह्या निवेदनाची दखल घेवपाक न्हयकार दिला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ह्या पंचायतींनी योग्य त्या पद्दतीन कोर्टान अर्ज करचो अशें सुप्रीम कोर्टान सुचयलां सीईसीच्यो सुचोवण्यो अभयारण्य वाठारांतल्यो 19 खणी सुरू करूंक दिवच्यो न्ही अभयारण्याच्या 1 किलोमीटर क्षेत्रांतल्यो 23 खणी सुरू करच्यो न्ही केंद्रीय पर्यावरण आनी रान मंत्रालयान अभयारण्याच्या 10 किलोमीटर क्षेत्रांत 120 खणींक दिल्ल्या पर्यावरण दाखल्याची केस नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ स्टँडींग कमिटी मुखार हाडची खणींचो पर्यावरणाचेर जाल्ल्या परिणामाचो अभ्यास करपाचें काम MOEF दक्षिण भाग बेंगळुराक दिवचो MOEFन खणी पासून अभयारण्याचें अंतर पर्यावरण दाखल्यान आशिल्ल्या रान वाठाराची सद्याची परिस्थिती तपासची हो रिपोर्ट आयल्या उपरांतच एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवची तो मेरेन सगळी स्थगीत एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळो मेरेन मायनिंग बंद गोंयच्या मुखेल सचिवाच्या फुडारपणा खाला एक कमिटी नेमची कमिटीन मिनेरांनी कितलो रिटर्न्स भरला ताची चवकशी करची 3 म्हयन्यां भितर कमिटीन रिपोर्ट दिवचो रूल 37 पोट कलम 1 MCR चे उल्लंघन करपी खणींक परवानगी नकारूं येता कमिटीच्या मुखेल्यान प्रत्येक म्हयन्याक कारवाय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक दिवचो खनिजाच्या स्टोरेज येरादारी आनी शिपिंगा खातीर सरकारान नेम अधिसूचीत करचे तो मेरेन मायनिंगाक मान्यताय दिवची न्ही 2005-6च्यान कायदेशीर रितीन उत्खनन जाल्ल्या खनिजाची म्हायती लिजा प्रमाण सरकारान मेळोवची हो रिपोर्ट 3 म्हयन्यां भितर दिवचो अधिकारिणीच्या मान्यताये बगर आनी कोर्टाच्या आदेशा बगर डम्साक हात लावप ना सुप्रीम कोर्टान स्थापन केल्ले कमिटी वरवीं गोंयच्या सगळ्या मायनिंग लिजांचो सर्वे करचो आनी लिजाचो आवाठ थारावचो दोशी लीज रद्द करप आनी दोशी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करप मायनिंगाच्या परिणामाचेर मॅक्रोस्तरीय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करपाचो देहरादूनच्या ICFREक निर्देश दिवं येता कंडोनेशन ऑफ डिलेत सांपडिल्ल्या अधिकाऱ्यांक सुप्रीम कोर्टा सामकार दवरचो आनी 42 खणींक मायनिंग करपाक दिवचें न्ही तुम्ही व्हिडिओ पळयलो खबरो आयकल्यो कितें सांगतात हुनहुनीत खबरो कसलो हुनहुनीत खबरो म्हणजे मिनाचें खंय पावला म्हणून विचारताले न्ही मिनाचें खंयच पावना हीच हुनहुनीत खबर तुमी म्हणटले ही हुनहुनीत कशी हे पयलींचीच गजाल मिनाचें खंयच पावना म्हणटा तें मिनाचें थंयच आसा हुनहुनीत खबर न्हय ही खरी गजाल ही शेळी खबर ती आतां हुनहुनीत करून आमी तुमच्या मुखार दवरल्या सीईसीन रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट अजून आमकां वाचूंक मेळूना कारण कालच सुप्रीम कोर्टान दिला सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ली कमिटी तिणें रिपोर्ट दिलो काल अजून आमच्या हाताक पावना पूण वर्तमानपत्रांनी आनी टीव्हीन बिवीन तांणी कितें शिफारस केल्या ताजेर बातम्यो आयल्यात
आतां तें जर पळयत त्यो जर बातम्यो आयकत अशें दिसता की सीईसीक झाडां पेडां रानां दोंगर हांची काळजी आसा बाबा हांचें कशें जातलें हांकां आमी सांबाळून दवरपाक जाय मागीर सोंशे कुत्रे माजरां हरणां गवेरेडे हांचीय बी काळजी आसा हांकांय आमी सांबाळून दवरपाक जाय पूण त्या वाठारांत रावतल्या लोकांची काळजी ना तांचो कोण विचार करना ज्या झाडांक उलोवपाक येना जे जनावरांक उलोवपाक येना तांचो आवाज सीईसी कडेन पावता आनी त्या वाठारांतले लोक जे मिनाचेर अवलंबून आसात जे उलयतात आनी जे सांगतात आमकां मीन जाय म्हणून तांचो आवाज सीईसीच्या कानार पावना तांचे ते आयकनात अशी सद्या परिस्थिती आसा म्हणटकर आतां तांचो आवाज म्हूण कोणाचो फक्त मिनाचेर अवलंबून आसा तांचो त्या गोंयकारांचो बाकीच्या गोंयकारांचो आयकुपाची तयारी आसूं तुमची पूण ती गरज आसा काय ना ही वेगळी गजाल बाकीचे गोंयकार कोण टुरिजमाचेर अवलंबून आसात ते कितें म्हणटा आमकां पर्यावरण बरें जाय वारें बरें निवळ जाय नाजाल्यार आमचो टुरिजम इबाडटलो टुरिजम आमचो खंय खंय आसा दर्यादेगेर जी तालुके आसात तातूंत टुरिजम आसा आमचे वारें दर्या वयल्यान दोंगरा कडेन वता वेस्ट टू इस्ट चडशे म्हणटकर थंय मिनाक लागून वारें पेड्ड्यार बसून जर जालें जायत दोंगराळ वाठारांनी जाल्यार ताका टुरिजमाक कसो इफेक्ट जाता टुरिजमाचेर ताजो परिणाम जायना तरी आसतना ते कितें म्हणटले ना ना तुगेलें मीन पेड्ड्यार जाल्यार जाता आमगेलें टुरिजम बरें चलतकच जालें ते लोकांक मिना विशीं विचारपाची गरज ना दुसरे कोण उरले जे तुगेले बोडकय वेर्ना कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट व्हडले व्हडले ल्हान व्हड फॅक्टरींनी काम करतात ते गोंयकार वो त्या फॅक्टरींचेर अवलंबून आसात ते गोंयकार आनीक हॉटेलां ट्रान्सपोर्ट बी हेर वाठारांनी जे धंदे चल्ल्यात उद्देग चल्ल्यात तांचेर अवलंबून आशिल्ले गोंयकार तांकां मिनाचें कितें पडलां तांकांय मिनाचें कांय पडूं ना ते म्हणटा मीन चल्ल्यार चलूं चलना जाल्यार चलनाका आमकां कितें मिनाचेच कोणाक पडला जे वाठारांत म्हणजे मिनाचे वाठारांत ज्यो मिनाच्यो खाणी आसात ते वाठारांत जे लोक रावतात तांकां पडला आनी तांचें आमी आयकुपा जाय कारण तांची जीण म्हणटा ती त्या मिनांचेर अवलंबून आसा आतां गणेश गांवकार कितें म्हणटा तो सावड्डेचो MLA तो सगळो मिनाचो वाठार तो म्हणटा लोकांचें आयकतले मू तुमी जनमत कौल जर घेत ओपिनियन पोल घेत जाल्यार ते 75% लोक म्हणजे 100रांतले 75 लोक आमकां मीन जाय म्हणून सांगतले मागीर थंयचे 30 सुमार पंचायतींनी सुप्रीम कोर्टाक पत्र बरयलें आमकां मीन जाय म्हणून सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा तुमी जनेलांतल्यान पळयनाका आनी खंयच्यान पळयनाका बेटेच खंयी दारार म्हणनाका फुडल्या दारांतल्यान भितर सरा फुडलीं दारां आमची सगळीं उक्तीं आसात फुडल्या दारांतल्यान वकिलाक बी घेवन भितर सरात मागीर आमी तुमचें आयकतले म्हणटकर लोकांचें सगळें पळय आसा न्ही ते तुमी आयकतात बरें लोकांचें जर तुमी आयकुपाक जाय जाल्यार आमी लोकांचेंच कितें आयकुचें पर्यावरण वाऱ्यांचें कितें आयकुचें न्ही असो प्रश्न येता आमची घटना कितें म्हणटा पर्यावरणवादी कितें म्हणटात पर्यावरणवाद्यांची गितां बायबल कुराण खंयचे गाडगीळ कमिटीचो रिपोर्ट गाडगीळ कमिटी कितें म्हणटा गाडगीळ कमिटी भारत सरकारान नेमिल्ली कमिटी आनी वेस्टर्न घाट्स जी आसा पश्चिम दोंगराची रांक जी आसा ताजे वयलें पर्यावरण वा ताजे भोंवतालचें पर्यावरण कशें सांबाळून दवरचें हाजेर ती कमिटी सरकारान नेमिल्ली आनी तांणी रिपोर्ट दिला ते कितें म्हणटात आमी रिपोर्ट दिला पूण तो चालीक लावपाचें काम कोणाचें तो मानून घेवपाचें काम कोणाचें मानून घेवपाचें चालीक लावपाचें सगळें काम लोकल पंचायतीचें थळावे पंचायतीचें थळावे ग्रामसभेचें तांणी तें मानून घेवपा जाय आनी तांणी तें चालीक लावपा जाय तांणी बसून सांगलां की ग्रामसभेक जाय तें जातलें म्हणून आमी तांचेर फोर्स करपा जायना म्हणून आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमचें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय घटना भारतीय संविधान आर्टिकल 243 ZD जे कलम आसा 243 ZD ते कितें म्हणटा
हो संविधानीक बदल आमच्या संविधानात पयलीं हे नाशिल्लें 1992-93 हे संविधानांत घाले अंडर 73rd अमेंडमेंट 73वो बदल म्हणटा जाका आमी आमच्या घटनेत तो बदल करून तातूंत हे घाले हे म्हणजे कितें तर गांवचें जें धन आसता सैमीक धन गांवा भोंवतणी और गांवच्या वाठारांत ते गांवच्या पंचायतीची मालकीचें ते गांवच्या ग्रामसभेच्या मालकीचें तांणी फुडाराक ते धन कशें वापरपाचें कितलें सांबाळून दवरपाचें कितलें वापरपाचें कशें वापरपाचें हाजेर येवजण करपा जाय आनी हे सगळे पंचायतीची येवजणी एक कडेन करून जिल्ह्यांत पळय एक कमिटी आसा त्या जिल्हा कमिटीन ताजी एक व्हडली येवजण करपा जाय डिस्ट्रिक्ट प्लॅन हे सगळें तुगेले 243 कलमांत बरयल्लें आसा। आतां गांवच्या लोकांनी जर प्लॅन करून येवजण करून आमी कितें करतले कशें करतले हें जर थारावपाक जाय जाल्यार हातूंत तुगेलो एकलो कोणी पर्यावरणवादी सुप्रीम कोर्टांत गेलो सुप्रीम कोर्टान कमिटी नेमली आनी सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली हें सगळें खंय आयलें लोक थंयच उरले घटना थंयच उरली हेवटेन दुसरेंच चालू जालां हें बरोबर न्हय। हे भारत सरकारान गोंय सरकारान आनी जे सुप्रीम कोर्टांत गेल्यात तांणी सगळ्यांनी पॉयंट आवट करपा जाय सुप्रीम कोर्टाक दाखोवन दिवपा जाय की बाबा आमी घटने प्रमाणे चलपा जाय आनी सुप्रीम कोर्टाचें मूळ काम कितें घटना कितें आसा ताजो अर्थ कितें आनी ती कशी चालीक लावपाची आनी सद्याची सरकारां ती चालीक लायतात ती बरोबर चालीक लायतात काय ना हें सगळें पळोवन हाजेर ऑर्डर दिवपाचें काम सुप्रीम कोर्टाचें काम राज्य चलोवपाचें न्हय राज्य अशी चलयात तशी चलया अशें करा तशें करा म्हणपाचें न्हय सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट हॅव एनी एक्झिक्युटीव पावर्स जर राज्य सारकी करना जर आनी कितें करना जाल्यार मागीर तूं भितर हस्तक्षेप कर भितर तकली घाल पूण राज्यांक आपलें काम करपाक दिवपा जाय भारत सरकाराक काम करपाक दिवपा जाय आनी तें सारकें काम करना जाल्यार मागीर तूं भितर सर हो जालो आमचो पयलो विशय। गांवकारांनू जायात जागे आमचो दुसरो विशय आसा मिनाची हार्ड वर्क करपाक जे ट्रक वापरतात ते कोणाले ते मिनिस्टरांचे काय MLAचे काय सरकारी अधिकाऱ्यांचे पोलिसांचे काय हेर सरकारी अधिकाऱ्यांचे RTOन जे ऑफिसर आसा अधिकारी आसा तांचे पळयात हो व्हिडिओ। खणी बंद आशिल्ल्यान जे ट्रक बंद आसात तांकां आदार दिवपाक सरकार येवजण तयार करता ती सारक्या लोकां मेरेन पावची म्हूण अशा ट्रकांक सरकारा कडेन नोंद जावपाक सांगला। हे गजालीचो अभ्यास करूंक सरकारान उद्देग मंत्री महादेव नायकाचे फुडारपणा खाला समिती नेमल्या। सद्या मेरेन परिस्थिती आसा ती अशी RTO कडेन नोंद आसात 21,000 ट्रक मात फक्त 7,000 सरकारा कडेन आदार घेवपाक केल्या नोंदणी मुजत सोंपली तरी बाकीच्या ट्रकांनी नोंद करप टाळ्ळा। सरकारान मुजत 8 दिसांनी दिल्या वाडून जे ट्रक ही 8 दिसांची मुजत सोंपली तरी नोंद जावपाक सोदनात तांकां खणी परत सुरू जाल्यो तरी आपले ट्रक मिनाची येरादारी करूंक लावंक मेळचे नात। 21,000 ट्रक RTOन रजिस्टर केल्यात म्हणजे ट्रान्सपोर्ट खात्यांत 21,000 लोकांक 21,000 ट्रकांक लायसन्स दिलें 21,000 ट्रक रजिस्टर जाल्यात। आतां हे सगळे ट्रकवाले जेन्ना मिना बंद जाली तेन्ना व्हडल्यान गोश्ट करपा लागले की बाबा आमकां त्रास जातात आमची येणावळ बंद जाली म्हणून सरकारान आमकां मदत करची पालव दिवचो सरकारान सांगलें ओके आमी येवजण करतात पूण आमची येवजण तयार जाता म्हणसर तुमी सगळे सरकारांत रजिस्टर करात आनी आमकां जाय ती म्हायती दियात। 21,000तले फक्त 7,000 ट्रकांनी रजिस्टर केलां 21तले 7 म्हणजे 100तले 66% 100तले 66 ट्रकांनी रजिस्टर करूना कित्याक करूना तर अशें म्हणटात ह्यो वावड्यो आमचे कडेन प्रूफ काय ना